हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज सद्या हांव ब्लॉग स्टार्ट करता आमच्या खोपीनसून, कारण हांव येयल्ले पोरसान आमच्या एका कामा खातीर. सो हांगच्यानूच ब्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें आनी हांव बसला सद्या खोपी सकयल आनी ब्लॉग स्टार्ट करता. सो गायज हांव न्हय लिंबू व्हरपाक गेलें आमच्या पोरसान, कारण गरमी जाता भयानक आणि आमच्या हांगसर अजून तसो पावस काय पडोंक स्टार्ट जावना. आय थिंक सो 22 जून आसा आयज आणि गरमी जाता अजूनही. पावसाचे काही दर्शन जावना आमकां. पळोवया पावसाचें दर्शन केन्ना कितें जाता तें. आनी बेगिनाच जाल्या पुरो मागीर आमकां वॉटरफॉल बीन एक्सप्लोर करूंक गावतले, वॉटरफॉलार बीन भोंवोंक गावतली. सो हांव वेट करता केन्ना पावस पडटा आनी वॉटरफॉलार बीन वचूंक गावता काय म्हणून. पूण पावसाचें दर्शन आजून जायना आनी हो ब्लॉगूय तुमकां केन्ना पावतलो, केन्ना अपलोड करतले तें बीन हांव नकळो, कारण अशे भरपूरशे पेंडींग ब्लॉग्स आसा तेच हांव सद्या अपलोड करता, कारण म्हाजे कडेन टायमूच ना ते एडिट आनी अपलोड करपाक. सो जे थोडे ब्लॉग्स आहा ते पयलींचे आहा ते हांव अपलोड करता म्हज्या चॅनलाचेर सद्या. सो गायज सद्या हांव बसला पोरसान आनी मम्मीन म्हाका एक ऑर्डर दिल्ली, कारण म्हजी च्या बीन सगळी घेवन जाली आनी हांव आतां म्हणपा लागली आमी काजी भाजया, कारण तिणी चान्स मारलो सामको. हांव पोरसान येयलो सो सोमतेच म्हणपा लागली ती काजी भाजून घेवया, कारण मागीर पावस पडत जाल्यार तें पॉसिबल ना काजी भाजूंक. एकदां वोलें जायत जाल्यार मागीर तें भाजपाक काय पॉसिबल ना. सो सोमतेच भाजून घेवया म्हणपा लागली, कारण मावशेन आमकां काजी दिल्ले थोडे भाजून घेया म्हणून, कारण तेंकाय बीन थंय पॉसिबल ना काजी भाजपाक. सो ते आयज आमी आतां भाजपाची आहा काजी. आनी गायज म्हाज्या तकलेन एक आयडिया येयली की कित्याक ना की हांव आतां एक्चुअल म्हाजी लँग्वेज आसा पेडण्याची. सो कित्याक ना की आमी ब्लॉग आमच्या भाशेन म्हाज्या भाशेन करुया. सो आयडिया कशी आहा प्लीज कमेंट करून सांगा, की म्हाका ना अशें दिसता की हांवें आमच्या भाशेनूय ब्लॉग करपाचो म्हणून, कारण थोड्यांची अशी डिमांड आहा की तूं आमच्या भाशेनूय ब्लॉग कर म्हणून. सो हांव ट्राय करूंक सोदता. कमेंट करून म्हाका पयलीं सांगा तुमी आयडिया म्हजी कशी आहा ती आवडटली की ना तुमकां. सो गायज चला तर काजी भाजून घेवया. सो पळोवं शकता तुम्ही आमची बालवाडीतली बाई म्हणटा तशी शेगलाची भाजी काडटा. मस्का भाजी आता मदींच शिगे. हय आयज स्पेशल भाजी तर. भुरगीं गेली सगळी. पावस ना मगे पावस. कसली गे रामदेव बाबाची भाजी? हा झाडाची गे काय सुकी? काय खबर ना आता. सो गायज पावसान पळय येयल्लो सकाळी पडलेलो, आता काय पावस ना. सकाळी पावस पडला न्ही गे बेस्ट. आणि गायज ती पळयात मम्मी तयारी करता हेजी काजी भाजूची. आणि हांगसर पळयात पाऊस पडला गोटांचो. गोटात गोटां आसतली सगळ्याक. काजी भाजपाची तयारी करता आनी काजी घातले वयनी हांगसर. पेटतली गे ऊस फट जातली न्हू.
तर गाईज हांगसर उजो लागलेलो काजी आणि काजी भाजपाची तयारी कारण मावशेक पार्सल करूंक जाय काजी म्हणटा तशें तेका लागून आणि वत पयात कसले कडक आणि हांगसर दुसरी काकी येता पळोवपाक कारण मम्मीक तितले भाजूंक कळना काजी सो काकी तिका सांगपाक येता कशी कितें ती नावचा पहिले म्हटलं भाजपाचे चड भाजू नाका म्हणून सांगले करपो नाका म्हणून सांगले आणि घालू घे चुट्टा घालू आणि नकाशाची सुकलेले हो सुकलेले असते इतलेच काजी भाजूंक दोगा मनिशा तर गायज गावात कितली मजा नाही कितें कितें खावपाक गावता गोटा वरां काजी शेंगदाणे वत म्हणून मजा पडली आणि यांचे काजी भाजले पायात उदकूय मारले त्यांच्यानी धुवर धुवर काजींचा वास जळीमळी गेला असतलो काजी भाजून झाले आमचे गरम ना गे ते इका पाय गरम गरमच भरता कितें तरी घेम घे नळो घे नाले नळो 100 एक तरी असतले कितले असतले 200-300 आत दिसतले नो हांगसर पळय टायल्साचेर एकदम काजी बरे भाजले ते गरम आसात तशे ते अजून तर फ्रेंड्स तुम्ही चित्ता आसतले हे रेडी बीन झाले आत्ता तर काजी भाजतले सो गायज काजी बीन भाजून झाले आमचे आणि ऑलमोस्ट नाही पावसाचे दर्शन झाले आमकां भरपूर व्हडलो पावस पडपाक लागलो त्याच्या पयलीं बरें जालें की आमचे काजी बीन भाजून जाल्ले म्हणून नाले सगळे भाजता भाजता पिड्ड्यार जातले असले तरी बरे सगळे भाजून झाले आणि सकाळीच आय थिंक सो हांवें तुमकां सांगलें की पावसाचें दर्शन तर आमच्या हांगसा अजून जावंक ना म्हणून सो गायज फायनली आमकां पावसाचें दर्शन जाल्ल्या आणि आतां आमकां बरे बरे वॉटरफॉल बीन पळोवंक गावतले सो असोच पावस कंटिन्यू रावनी आणि घरा कडेन येवन हांवें थोडे चॅलेंज व्हिडियोय बीन केले कारण म्हाका ते पोस्ट करपाक जाय आसले तेका लागूनच हांव रेडी जाल्लें आणि ऑलमोस्ट म्हजे चॅलेंज व्हिडियो बीन कंप्लीट जाल्ले आणि हॅरीनाय बसला वेट करता म्हाजो तेका मातशें पावस पडलो का पॅम्परींग जाय पडटा तेच्या वांगडा बसचें पडटा सो हांव तेच्या वांगडा आतां बसतलें आणि तो सद्या मस्के मारता म्हाका पयात तुमकांय दाखयता कशें कितें मस्के चालू आहा तेजे कोणी
बस मरे बस. पाऊस पडटा. ओय हॅरी. हॅरी आमच्या पाऊस सुरू झाला. पाऊस लागलो. हॅरी पाऊस पडटा. अरे पाऊस लागलो हॅरी आमच्या पाऊस. हॅरी हॅरी पळय जोक उलो मारया तेका. हॅरी हॅरी खंय गे मम्मी. हॅरी खंय. ए हॅरी हॅरी ए हॅरी हॅरी वाड. ए हॅरी हॅरी गे गे हॅरी गे. वाज हाडलो का न्हू एकदम राग येता तेका. हॅरी गे खंय गेलो गे तो हॅरी. हॅरी मस्त खंयचा मस्त मस्त तो बोणो मस्त. मस्त चल हा बाय म्हाका काम आसा हा. पुरो आतां मस्के पुरो पुरो रे पुरो चल पुरो हा. हय हॅरी पुरो हा पुरो आतां न्हिद हा तूं.